विसवा उपरांत तुमकां येवकार. गोयच्या फॅमिली रूट्स ग्रुपान एकठांय येवन म्हापशा ते मडगांव मेरेन भोंवून सुमार 3,500 किलो जेवणाचे पदार्थ एकठांय केल्यात. हे सगळे जेवणाचे पदार्थ केरळाच्या पिडीतांक 5 तारखेक धाडप जातले. हातून युवा आनी साळगांवकर लीगल एड संघटनेनूय आपले योगदान दिल्ले आसा. RDX गोवा ब्युरो खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. आम्ही केरला रिलीफ कॅम्पेनाक हे कलेक्शन केला. हे कलेक्शन जे आसा ते आमी VM साळगांवकर लॉ कॉलेज हांचे जे लीगल एड सेल्स आसा तसे डिफरंट ग्रुप्स आसा, फॅमिली रूट्स म्हणून आसा, हांच्या बरोबर आमी एक जोड पावलान हो प्रोग्राम अरेंज केला. सो त्या निमित्तान दर मनशांनी आपापल्या तरेन आपापले एफर्ट्स घालून सोयऱ्यांकडल्यान फ्रेंडांकडल्यान हे जे कलेक्शन केले, तशेंच युवानांनी लीगल एड सेलान जे 6 सेंटर पणजे सेटअप केल्ले, तातूंतल्यान जो कलेक्शन केल्ले सामान आसा ते रायस आसूं, सॅनिटरी नॅपकिन्स आसूं, डायपर्स आसूं, न्यू क्लोथ्स आसूं, हे सगळें कलेक्शन आमी आतां व्हरून मलयाली असोसिएशनाक दितले. मलयाली असोसिएशन 5 तारखेक आपलो कॅन्टर धाडून केरला 2 डिस्ट्रिक्टांनी हे सबमीट करपाचें आसा. आमचो फॅमिली रुट्साचो ग्रुप आसा आनी हे आमचे सगळे सामान आसा जे केरला रिलीफ फंडा खातीर वचपाचें आसा आतां. आनी आमच्या वांगडा जे ग्रुपान आसा ते साळगांवकर कॉलेजीच्या लीगल एडाचे आसा, मागीर युवाचे आसा, म्हळ्यार आनी आमचो फॅमिली रुट्साचो ग्रुप. आमकां जवळ जवळ लोकांनी खूबच सपोर्ट केला आनी आमकां 2,200 kg फक्त रायस मेळ्ळा. दाळ मेळ्ळा एक 500 kg सुमार. आनी टोटल आमचें सामान जालां ते 3,500 kgच्या वयर आसा. सगळे ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम म्हापसा टू मारगांव अशें आमी सामान सगळें कलेक्ट केल्लें आसा. सो हितून आमकां एक बरो साथ दिला लोकांनी आनी आमच्या ग्रुपान सुद्दां बरो साथ दिला. सो अशें चिंतता की आमचे कोणाक गरजेक आसा ते लोकांक पावतले ह्या हितून आमी मनान दिला, डोनेट केला सगळ्यांनी. आता खंय वतले, कोणाकडे हे करतले? आता हे वयतले सांताक्रूज, ओके, मलयाली एसोसिएशन ग्रुपान कडेन वयतले. तांच्यांनी कन्व्हिनियंटली आमकां सगळे गजालीन हेल्प केल्लो आसा हांगा. आनी अशें फुडें हांव एक्सपेक्ट करता की लोकांनी आमकां असोच हेल्प करचो. आमचो मेन मोटीव आमी सदांच दवरिल्लो की ब्लड डोनेशन कॅम्प, आनी तातूंतल्यान आमी लोकांक हेल्प करतले.